आदिवासी कल्याण मंत्रालय आसा तेच धर्तरेचेर ओबीसी कल्याण मंत्रालय करचो अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान केल्या। बुधवारा कवळे फोंड्या हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन महासंघाचे वांगडी उलयताले। तशेंच दक्षिण गोंयांत नवी मेडिकल कॉलेज बांदपाची आसा ती सरकारी करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। ओबीसी एसटी एससी हे 85% लोक आहा जे मॅक्सिमम ज्यो सुविधा पासून वंचित आसा तेंचे हातून जी आमी मागणी केल्ली 4 एप्रिलाक सीएमा कडेन ती एक मेडिकल कॉलेज गव्हर्मेंटाची सावथ गोंयांत जावची, त्याच बरोबर प्रोपोर्शनेट जर विकास जातलो जाल्यार ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री सीएमा कडेन मागले हांवें। जशी ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्री आसा तांकां 12% बजेटरी प्रोविजन जाता। 12% म्हणजे 3000 कोटी ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्रीक वयतात आनी तेंचे समाजाची ज्यो गरजो आसा ते बजेटाच्यान ते सगळे पावयतात। म्हणल्यार तांकां मरणाक पयशे मेळटात, तांच्या भुरग्यांक टुरा वचपाक पयशे मेळटात, सगळ्यांक तुमच्या भुरग्यांक शिकपाक सरकारान कांय कमी करची न्हू, ती जनरलाची मागीर आसुनी। तशेंच जशी मंडल कमिशनान रिकमेंड केलें आसा ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री सगळी स्टेटींनी जावची। बाब देवेंद्र फडणवीस गोंयचो ऑब्जर्वर आसा, तो मुख्यमंत्री आसतना तेणे महाराष्ट्रान ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्रीचे क्रिएशन केलां। म्हणजे हांव तेजे कडेन मागता, गोंय सरकारा कडेन मागता जाता ती बेगीन ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री दिवची।